नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाईन रेट थारावन म्हयन्या भितर डंप मिनाच्या पावणीची प्रक्रिया सुरू मुख्यमंत्र्याचे उतर पॉलिसी थारावंक आयबीएम ऑन बोर्ड राज्यांत सुमार 700 मिलियन टन मायज मिनाचे डंप कोर्टात प्रकरण लिस्ट जाले उपरांत आदोगादांक धाडचेच पडटात टीम मुंबई दिल्ली वता मात केस सुनावणे केन्ना खर्च उदकांत विजयान काडिल्लो भादयचो पळस एसटी आरक्षणाविशीं 16 फेब्रुवाराक दिल्ली शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याचें उतर मिशन एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणटा लोकसभा वेंचणुके आदी डिलिमिटेशन कमिशन कामाक लागूंकूच जाय मुख्यमंत्री म्हणटा पासपोर्ट सरेंडर करून पुर्तुगालांत जल्मनोंद करताल्यांक आडावंक शकना 10 वर्सांत 28,000 पासपोर्ट सरेंडर प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो एल्टनान दिलो विधानसभेत दाखलो सतराव्या लोकसभेचो संसदेत निमाणो दीस उत्पादकता 97%. प्रधानमंत्री मोदीन 5 वर्सांत महत्वाचे रिफॉर्म परफॉर्म ट्रान्सफॉर्माचो घेतलो नियाळ विकसीत भारताचो संकल्प लोकसभेचे वेंचणुके आदी देशभर सीएए कायदो लागू रोखडीच अधिसुचोवणी घरमंत्री अमित शाह म्हणटा काँग्रेसीन आदी नागरिकत्व दिता सांगिल्ले आतां बॅकफुटा अर्बन नक्सलांची एकूय केस फाटल्या 4 वर्सांत गोंयच्या पुलीस स्टेशनात नोंद ना घरमंत्री प्रमोद सावंताची विजयाच्या प्रस्नाक विधानसभेत लेखी जाप सभापती आणि वेळीपाचे ऑफिसांत सुटले वेळीपाक चेंबरांत आपयले उपरांत इश्यू सोंपलो सभापती म्हणटा कला संस्कृती फंडाची चवकशी चल्ल्या गोविंद म्हणटा इश्यू सोंपलो रेट थारावन म्हयन्या भितर डंप मिनाची पावणी करून घेता मुख्यमंत्र्याचें उतर पॉलिसी थारावंक आयबीएमाक बरोबर घेतल्यात पॉलिसी नेमकी कोणे कशी केली बसकेच्या मिनिट्सांची माहिती दिवची म्हूण आमदार वेंझीन प्रस्न काडलो मुख्यमंत्री म्हणटा मायन्स खात्याचे अधिकारी डंप पॉलिसी थारायतात राज्यांत सुमार 700 मिलियन टन मायज डंप आसात डंप पॉलिसीचो विशय विधानसभेत चर्चेक आयलो डंप पॉलिसी नेमकी कोणे आणि कशी केली ताची माहिती दिवची म्हूण आमदार वेंझी मागता गिव मी हू फॉर्म्युलेटेड डिपार्टमेंट when did they have the meetings, minutes of the meetings, when were the dates, how many meetings they had to form this policy. Yeah, information सगळे on the floor of the house दी. मुख्यमंत्री म्हणटा खाण खात्याचे अधिकारी डंप पॉलिसी थारायता पॉलिसी थारावक आयबीएमाक ऑन बोर्ड घेतला ही पॉलिसी जी कशी आसता ही पॉलिसी फॉर्म करता आसतना आमचे मायन्स डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली मायन्स सेक्रेटरी डिपार्टमेंटाचे सगळे कंटिन्युअसली बसून ही पॉलिसी फॉर्म करता ड्राफ्ट पॉलिसी पयली अप्रुवल घेता आणि ताज्या उपरांत मागीर फायनल पॉलिसी आमी पास करता सर डंप पॉलिसी जाल्या उपरांत आत्तां आमी आयबीएम इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांकां ऑन बोर्ड घेतल्या डंप प्रोफायल स्टडी करपाक आणि वीच इज एन PSU पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो डंप प्रोफायल तेंच्यांनी स्टडी करून सबमीट करचो जेणे करून तेजी क्वॉन्टिटी कितली आसा क्वॉलिटी कितें आसा ओके हे आमकां इज जातले फुडले डंप ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर डंपाचे क्वॉलिटी आणि क्वॉन्टिटीची आंकडेवारी दिवची म्हूण विजय मागता मनोहर पर्रीकारान हे असेंब्लीन म्हणिल्लें आहा की आमचे कडेन हेच फिगर सांगले 733 मिलियन टन्स डंप आसा पूण तातूंत 123 टनच ओर आहा आनी तो जो आसा तो लो ग्रेड आहा स्पीकर सर तो सांगता तो सारकें आहा पॉयंट इज इफ यू डोंट नो द क्वॉलिटी एंड क्वॉन्टिटी वाय डीड यू गो टू डू पॉलिसी एस्टिमेटेड डंप्स आमचे कडेन आत्तां क्वॉन्टिटी आसा वीच इज 700 मिलियन टन
आमचे कडेन आत्तां म्हणजे जे गव्हर्मेंट बट हाज्याय पलीकडे डंप हांव सांगता दिस इज द एस्टिमेटेड डिटेल खबर ना सर. स्पीकर सर हांवें एस्टिमेटेड 700 मिलियन टन म्हटलां ती फाल्यां सकाळी 800य जावपाक शकता 733 म्हटलो पळय न्ही तुवें ती चडूय जावंक शकता 800 न्ही तेज्या पेक्षा चड जावपाक शकता दिस इज द फर्स्ट. तूं माती विकताले मरे सगळी चायना आमची मातीच घेवन वतले. आमदार काब्राल म्हणतात डंप हाताळपाक 2 महिन्या भितर सुरवात करची. IBM घेतला म्हणटा ऑनरेबल सीएमान पूण म्हाका सांग स्पीकर सर जेन्ना रेट फायन केल्ली आसा की एक्सपोर्टाक जेन्ना वयता क्वॉन्टिटी FE स्पेसिफायड रेट जेन्ना मेळता जाल्यार इतलो टायम कित्याक लागपाक जाय स्पीकर सर. केन्ना ऑनरेबल सीएमान एश्युरन्स दिवचे हावजाक की हे डंप केन्ना खऱ्यांनी चालू जातले एक्सपोर्ट जावपाक हे म्हाका ऑनरेबल सीएमान उत्तर दिवचें. मुख्यमंत्री म्हणटा 1 म्हयन्या भितर डंप पॉलिसी. एट प्रेझेंट एक्चुअल प्रायस कितें ही एक्चुअल प्रायस जेन्ना ठरली म्हणजे मार्केट प्रायस कितें आसा ती ठरल्या उपरांत आमी अर्सवायल लीज होल्डराच्या खातीर बेगिनात बेगीन डंप्स जे आसा पळय न्ही हे डिसिजन घेता आनी दिता सो दॅट म्हाज्या अंदाजान स्पीकर सर विदीन अ मंथ आमी हे डिसिजन घेवपाक शकतले आनी ते आमी चालू करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय प्रकरणाचेर गोंयांतल्यान आदोगादाची टीम मुंबय दिल्ली वचत आसता मात केस सुनावणी केना. खर्च उदकांत बेगोबेग सभाघर समितीची बसका आपोवची आदोगादांकय आपोवचे विजय उलयलो. मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा केस कोर्टा मुखार लिस्ट जाल्या उपरांत आदोगादांक धाडचेच पडटात. 13 फेब्रुवाराक म्हादय प्रवाहाची 29 फेब्रुवार मेरेन सभाघर समितीची बसका आपयता. लास्ट टायम आमी जेन्ना बोवाळ केलो हांगा तेन्ना हाऊस कमिटी जाली. स्पीकर सर तुमी आतां हावसाचे यू प्रिजायड ओवर द हाऊस कमिटी 1-2दा मेळ्ळी मागीर हाऊस कमिटी न्हिदली. मंत्री काम अदरवायज तांच्या डिपार्टमेंटान बरो करता पूण हे हातून म्हादयचेर लिगल टीम जी आहा ते लिगल टीमीक तुमी हाऊस कमिटी मेळून रिपोर्ट करा. परती वता मुंबय कन्सल्टंट कॉन्फरन्स कितें जाता कितें केसूच कितें येना तुमची. स्पीकर सर हाऊ मच इज द मनी स्पेंट ऑन दीस कॉन्फरन्सीस and next time hold the house committee and get this legal team to report to you. I am member of the house committee. I want to see. हो विशय येवपा आशिल्लो पण आयकल्या नंतर आनी जें कितें ल्हानशें हियरींग थोडेशें हियरींग जालें फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ताजे वयली ही केस जी आसा पळय न्ही परत ऑगस्टांत फिक्स जाल्लें आसा. मागीर हातून तुमची चूक ना पूण एक आज तरुण भारताचेर न्यूज आयल्या प्रेस कॉन्फरन्स घेता निर्मला सावंत राजेंद्र केरकार आनी प्रज्वल सकरदांडे म्हळ्यार ह्या हांचे फेस्त चालूच आहा म्हणून म्हादयच्या नांवार. म्हाजे टेक हीड ऑफ दीस सिरियस स्पीकर सर. आनी आमी एक टायमार म्हादय साल्वार करपाक ह्याच केरकार बाबांनी निर्मला सावंताचे आदार घेवपाक सोदताले. ती जेन्ना हें एलिगेशन करता तेन्ना आय थिंक आय शूड ऑल्सो वॉयस दीस इन द हाऊस. स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान एकदां डेट दिली समजा आमी गेले नात आमचे पॅनल जे कावन्सिल ते गेले नात आनी मॅटर आयलें कारण मॅटर केन्ना खंयच्या वेळार येतलें सांगूंक शकना कारण सुप्रीम कोर्टाची सिस्टम पद्दत अशी आसा की बोर्डाचेर मॅटर येता पयलींची हियरींग जी आसा ताजी पयलींची एडवान्स हियरींग आसा ते 2 वर चलतलें काय 2 दीस चलतलें कोणाक सांगूंक शकना. आनी त्यामुळे आमची केस जाल्ली बाब दिगंबर कामत तुमकां सांगतलो लिस्ट नाशिल्ली मुखेलमंत्र्यान चाकाच करून लिस्ट केली रातीच सुप्रीम कोर्टान म्युनिसिपालिटीची केस कशी लिस्ट जाली तो जादू ताका खबर आहा तो कर म्हूण सांग रजिस्ट्रीक धरून सुप्रीम कोर्टाच्या. समज महाशय इवन प्रवाहाची मिटींग म्हटल्या पळय न्ही हे म्हयन्याच्या 13 तारखेर जाता म्हणजे मंगळार दीस हाऊस कमिटीची मिटींग बेगीन लाया आनी आदोगादाक आपया ती सादारण खंय पयशे मोडटा काय 29 तारखे पयलीं घेता. 16 फेब्रुवाराक ST रिझर्वेशना विशीं शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर. लोकसभेचे वेंचणुके आदीं डिलिमिटेशन आयोगा खातीर यत्ना विशीं CM सभाघरांत उलयलो. मिशन ST पॉलिटिकल रिझर्वेशन म्हणटा लोकसभा वेंचणुके आदीं डिलिमिटेशन कमिशन कामाक लागना जाल्यार तें फुडें अशक्य. 16 तारखेर कितें जाता ताजेर नजर. पयलीं आमी 16 तारखेर टायमिंगूय फिक्स केला फॉर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन आनी वेळ पडलो जाल्यार हो ट्रायबल मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर कडेन दोगांय कडेन विशय 16 तारखेर मिटींग जातली. एसोसिएशनांतले तेंच्या एखाद्या दुसऱ्याक आमी ह्या बरोबर व्हरता डेलिगेशनांत आनी जर आमदारा पैकी जर कोण येवपाचो आसत बाकीचो तेंकाय बी इनवायट करता. ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक जे रिजर्व सीट्स मेळपाक जाय तांच्या पर्संटेजी प्रमाणे बट 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं जो सेन्सस जातलो आनी अकॉर्डिंग टू डेट जे मेळपाक जाय ताच्या खातीर 100% प्रयत्न आमच्या कडल्यान आसा. आनी परवाच्या मिटिंगेत म्हणजे आमी एक डिमांड केला की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करा. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर STचे वांगडी आरक्षणाच्या आश्वासनाचेर पुराय सातीस्वेत ना. ते म्हणटात
आतां कॉन्क्रीट आमकां सीएमान अशी एश्युरन्स दिवना की डिलिमिटेशन कमिशन सेंट्रल गव्हर्मेंट बसयतले, कित्याक इट इज द प्रियोरिटी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. सॅटिस्फाय म्हणल्यार ना, सॅटिस्फाय म्हणल्यार कितें, सॅटिस्फाय म्हणल्यार 16 तारखेर ते वतले, मागीर एक्झॅक्टली कॉन्क्रीट आमकां कितें मेळटली न्ही. हाजेर आमी सॅटिस्फाय, हाव कॅन बी फुली सॅटिस्फाय. जर ह्या लोकसभेच्या 2024च्या पयलीं हें जर जायना, डिलिमिटेशन कमिशन कामाक जर लागना, जाल्यार आमकां संशय आसा की 2027 तें अशक्य आसा. कारण कितें आसा, थंयसर मागीर हो जो इश्यू जो आसा 2026च्या नंतर 2001 जे फुडलो जो सेन्सस जातलो पळय काय न्हू, तेचो आमी हें करतलो म्हणून, कळ्ळें न्ही, इम्प्लिमेंटेशन करतले म्हणून, आनी तें मागीर केन्ना जातलें 2037 सुद्दां जावचें ना. आनी आतां 16 तारखेर जर हें जर आसा जर जायत जाल्यार 16 तारखेर कितें करपाचें आसा आतां आमकां तेंच्यांनी सगळ्यांक विश्वासान घेवन आमकां वचचें पडटलें आनी पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोर्तुगालांत जल्मनोंद करपाक पासपोर्ट सरेंडर करतल्यांक सरकार आडावंक शकना. फाटलीं 60 वर्सां तांकां कोणेंच आडायलें ना. गोंयकार कितल्या भायर आसात तांचो डाटा आयल्या उपरांत सरकार तांकां आदार करूंक शकतलो. मुख्यमंत्र्याचें उतर. फाटल्या 10 वर्सांत 28,000 गोंयकारांचे पासपोर्ट सरेंडर. प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो एल्टनान विधानसभेंत दाखलो दिलो. फाटल्या 10 वर्सांत 28,000 गोंयकारांनी पोर्तुगालात जल्मनोंदणी करपाक लागून पासपोर्ट सरेंडर केले म्हूण एल्टनान प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो दाखलो सभागृहात दिलो. गोंय सरकार डाटाक कित्याक घेना काय प्रस्न. सो इन लास्ट 10 years 28,000 गोंयकारांनी हॅव सरेंडर्ड द पासपोर्ट्स. And this data what we have got, which was published by Prudent Media in July 2023. Why Goa government did not take any necessary steps of the increase of surrendering passports by Goans and collect relevant data. विरेश म्हणटा सरकारान स्वयंपूर्ण गोय आणि स्वयंपूर्ण गोय 2.0तल्यान कितें मेळयले ते सांगचे. हांगा स्वयंपूर्ण 1 आसलो आनी आतां स्वयंपूर्ण 2 जाला, 2.0 जाला. सो स्वयंपूर्ण दोन्ही स्वयंपूर्णान हे जे पासपोर्ट आसा ते सरेंडर जाल्ले आसा. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा गोंयकार पोर्तुगालात जल्मनोंदणी करपाक पासपोर्ट सरेंडर करतात तांकां आडोवंक शकना. भायर आशिल्ल्या गोंयकारांचो NRIन परराज्य मंत्रालया कडेन डाटा मागला. गोंयकारांक मजत करपाची सरकाराची तयारी. NRI Commission have written for the Ministry of the External Affairs regarding आमचे गोवन हे फॉरेन कंट्रीनी कितले रावता आनी कितें हाजो डिटेल्ड रिपोर्ट जो आसा इट इज अवेटेड. आमकां हो रिपोर्ट एक्सटर्नल अफेर्सा कडल्यान जाता तितके बेगीन आमी फॉलोअप करून घेता. गोवन डायस्पोरा जो फॉरेन कंट्रीनी आसा तांचे जितके इश्यूज आसा, कारण सगळे इश्यूज जे आसा हे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी होम अफेर्स ह्या दोगांय कडेन आमी जाता तितके चड करून 16 किंवा 17 किंवा 18 तारखेर जी मिटींग तेजे कडेन घेवन आमी सगळे इश्यूज रिजॉल्व करता. हांव परत एकदां ताका सांगता, विलिंगली वता ताका आमी कशें स्टॉप करतले? ताका आमी स्टॉप करूंक शकना, पण वयता ताका आमी आडोवंक शकना. आयज पर्यंत गेल्या 60 वर्सांक कोणीच आडोवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 17व्या लोकसभेचो संसदेत निमाणो दीस. हे लोकसभेची उत्पादकता 97%. प्रधानमंत्री मोदीन 5 वर्सांतल्या म्हत्वाच्या घडामोडींचो नियाळ घेतलो. ही 5 वर्सां रिफॉर्म परफॉर्म ट्रान्सफॉर्माची. नवें संसद भवन, आर्टिकल 370, 3 तलाका आड कायदो, नारी शक्ती वंदन विधेयकाचो उल्लेख केलो. आतंकवादय पुराय ना जातलो. 25 वर्सांत खंय भारत विकसीत करपाचो संकल्प. बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है. आदरणीय अध्यक्ष जी, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. राजनीति की गहमा गहमी अपनी जगह पे है. राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है. लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है. 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा. ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो.
एक नया विश्वास भरता हो, ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। लोकसभेचे वेंचणुके देशभर CAA कायदो लागू करतले, नेम थारावन तशी अधिसुचोवणी काडटले। गृहमंत्री अमित शाह संसदेत उलयला। CAA विशीं कांयच कोफुसांव ना। काँग्रेसीन आदी नागरिकत्व दिता सांगिल्लें, आतां काँग्रेस बॅकफुटार गेल्या। गृहमंत्री शाह उलयलो। 2019 CAA कायदो संसदेत पास केल्लो। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट। सभापती आणि प्रकाश वेळीपाचे कोफुसांव सुटले। उठाचो अध्यक्ष आदलो मंत्री वेळीपाक चेंबरांत आपोवन उलोवन खंय विशय तडीक लायलो। सभापती तवडकरान सभाघरांत सांगलें, कला संस्कृती फंडाची मात खंय चवकशी चल्ल्या। अधिवेशन चलतना आपल्याचेर बेठेच आरोप केले म्हूण सभापतीन वेळीपाक समन्स काडिल्लें। मंत्री गोविंद म्हणटा फंडाचो इश्यू सोंपलो। उठाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप आणि सभापती तवडकरा मधले कोफुसांव सुटले। सभापतीची सभागृहात माहिती। Persistent to the mention that was made in the House, in consultation with the leader of the House, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, I have jointly deliberated with Prakash Velip and have resolved the matter unanimously. कला आणि संस्कृती खात्याच्या फंडाविषयी चौकशी चल्ला। ते प्रकरण सोपूक नाशिल्ल्याचे तवडकराचे शिनाल। तो विषय वेगळो, हो विषय वेगळो। तो विशया संदर्भात जे आसा की म्हज्या जे स्थानीक पंच आशिल्ले, म्हजे जे म्हणजे त्या भागांतले लोक आसा जे त्या म्हणजे म्हाका खबर नासतना आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान जे 15-16-17 म्हणटात 17 संस्थांक पयशे दिल्ले। आतां विशय कोण आसा, विषय विधानसभेत डिस्कस जालो। हांव सभापती, मंत्री, विधानसभा आणि मुख्यमंत्री इतल्या पर्यंत आसपाक जाय। मंत्री गोविंद म्हणटा इश्यू सोंपलो। सगळे हें जालें मरे, तें विशय सोंपलो मरे। बट तो आतां चालू उरलो, सोंपलो तुमच्या लेवलार? सगळें सोंपलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। अर्बन नक्सलाची एकूय केस गोंयच्या पुलीस स्टेशनात फाटल्या 4 वर्सांत नोंद जाल्ली ना। गृहमंत्री प्रमोद सावंताची लेखी जाप। गोंयच्या पुलीस स्टेशनात खंयच्या अर्बन नक्सला विशीं प्रकरण वा केस नोंद आसल्यार सांगची म्हूण विजयान विधानसभेत प्रस्न काडिल्लो। कांय दिसां फाटीं मुख्यमंत्र्यान गोंयांतय अर्बन नक्सल आसात म्हूण थोमणो मारिल्लो। CZMB मळावेल्या खंयच्याच नुस्तेकाराचें घर काडचें म्हणून नोटीस काडूना। पर्यावरण मंत्री आलेस सिकेर उलयला। 1991च्या आदी सावन आशिल्ल्या घरांक कसलोच भंय ना। दर्यादेगांचे खंय ड्रोन सर्वेक्षण करचें ना। दर्यादेगांनी रावतले जी घरां बेकायदेशीर थारतात म्हूण लोकांक भंय म्हूण आमदार मायकलान इश्यू काडिल्लो। दर्यादेगेर रावपी लोकांची बांदकामां बेकायदेशीर थारता म्हणून लोकां मदीं भंय तयार जाला असो आमदार मायकल लोबोन प्रस्न काडिल्लो। आयज पासून लोकल इनहॅबिटंट म्हणजे फिशरमॅन आसूं, टॉडी टॅपर आसूं, कोणूय आसूं, ते कोस्टल रावता पळय ते तेंच्यांनी बिझनस आपलो बिसायड्स फिशींग गेस्ट हावसां बांदल्या, रेस्टॉरंट बांदला, तावेर्न आहा, कोणाचे धाकटुले शॉप आहा, भुशारी मांड आहा, सुपर मार्केट आहा, वेगवेगळे बिझनस आहा ट्युरिजम रिलेटेड। सो हे ट्युरिजम रिलेटेड बिझनसूय एमेंडीड नोटिफिकेशनान आसचे। म्हणजे आता 2019 जे गोंयचे हे येवपाचे आसा CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, तितून हे येवपाक जाय लोकला खातीर। वॉट इज फॉर लोकल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट बिसाइड्स फिशिंग एक्टिविटी कॅन ऑल्सो डू दिस इन पार्ट ऑफ देअर प्रॉपर्टी, इन पार्ट ऑफ देअर प्रिमायसीस, पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड प्रिमायसीस। म्हणजे जे तेणी घर आहा, घराक तेकोन जे रूम बांदल्या, गेस्ट हाऊस केला, तो धंदो तेंचो लिगल जावचो एज पर द नोटिफिकेशन। म्हणजे तेणी दुसऱ्या बिझनसान डायवर्सिफाय जावचे हे एमेंडीड नोटिफिकेशन 2019 येवपाक जाय। म्हणजे
CZMP 2019 जो येवपाचो तितून येयला पुरो जालें. CZMP क्षेत्रात आशिल्ल्या खंयच्याच नुस्तेमारप्याचे घर काडचे म्हूण नोटीस काडूंक ना म्हूण पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेर उलयलो. Therefore, I would appeal to my colleagues in this august house, encourage the fishermen from your constituencies to apply under Section 6D, and if it is found that they are genuine fisherfolk, houses that existed prior to 1991, I assure you we will get those houses regularized. I don't see how the Pollution Control Board can walk into the space of this GCZMA or the CRZ authority, and therefore let me assure you that no such drone would be allowed by the government to be conducted. Should it have to be conducted, it will be conducted by either the Department of Environment or the Goa Coastal Zone Authority, Management Authority. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फुडल्या 6 ते 7 म्हयने भितर गोंयांत 2 रो फेरी येतात म्हूण न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. रो फेरी येतकीच खंय न्हंय येरादारीच्या मळार फायदो जातलो. शेनवारा म्हादय आनी दूधसागर ह्या 2 फेरी बोटींचें उक्तावण. ह्यो फेरयो खंय ओल्ड गोवा आनी रायबंदरा घालतले. 2 नवे फेरीबोटी आमच्या ताफ्यान भितर येतात आणि ताचेच आतां इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. सायज तुमकां सांगिल्लें आसा, कॅपेसिटी ओल्ड कन्वे म्हणजे आमी ज्यो पयली फेरी आसात त्याच धर्तीचेर हे बांदले आसा. सिंगल इंजीन आसा आणि ताची टोटल कॉस्ट 1.3 crores 30 crores अशी ताची टोटल कॉस्ट आसा. आणि हे हातून घेतले नंतर आयज आमकां एक एडिशनल सपोर्ट मेळटलो की ज्या जाग्याचेर शॉर्टेज आशिल्ल्यो त्यो शॉर्टेज आसा ती आमकां कमतरता जातली. दुसरे आमचे आसा की रो फेरीज आमचे परत एक फावटी हातून इन्फ्यूज जातकच खूब मोठ्या प्रमाणान आमचे जे फेरी बोटींतल्यान प्रवासी आसात तांकां खूब मोठ्या दिलासो मेळटलो. आणि म्हाका दिसता की हो जो रिवर नॅविगेशन आसा म्हणजे आमचे जे पॅसेंजर्स आयलंडाचेर आसा किंवा बाकीचे जांकां न्हंय क्रॉस करची पडटा खूब मोठ्या प्रमाणान तांकां जातलें. आतां ह्यो 2 नव्यो फेरीबोटी आयिल्ल्यो आसात. एक आमची म्हादय आनी दुसरी दूधसागर. हे 2 फेरी म्हणजे ह्या 2 वर्सांत आमच्यो 4 फेरीबोट्यो नव्यो आयिल्ल्यो आसात. आनीक 7-8 म्हयन्यां भितर आमच्यो 2 रो फेरीज येतल्यो. ज्यो रो फेरीज आसा ताची कॅपेसिटी आसतली एट ए टायम 16 4 व्हिलर्स. गोंयांत हे 4-5 दीस किंग मोमोची राजवट. शारांनी फ्लोट, कार्नवाल, परेड कार्यावळी. पणजे कार्नवालाच्या परेडाक मोठो प्रतिसाद. बुलेटीन सोंपतना पणजेच्या कार्नवालाची खिणचित्रां. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.